नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। आमच्या बजेटांतल्यो स्किमी घेवन म्हणटा आपल्यो स्किमी आपूच कॉपी मास्टर। मुख्यमंत्र्याक केजरीवालाची घोषणा गेली कोत्र मगो बरोबर युतीचेर सरकारांतूच नाका जाय। पणजेकारूच जाय आदलो नगरसेवक मिनिनाचो काँग्रेस तिकेटीचो दावो। उत्पल काँग्रेसीक रावता जाल्यार फाटी सरूंक तयार। पणजे नगरपालिका करपाचो अजेंडा। पणजे 2 वर्सांत जाय तशी उदरगत जाल्ली ना। पणजेकार डिजर्व बेटर। आदलो आमदार सिद्धार्थ वेंचणुकेक तयार। स्मार्ट सिटीची कामां खंय सुरू केल्ली ताणें। भारत बायोटेकाचे कोवॅक्सिन कोविड वाशिनाक WHO ची मान्यताय। वॅक्सिन इमर्जन्सीक वापरूंक बावटो। कोवॅक्सिन घेतिल्ल्यांक देशा भायर यो वच करूंक आतां मेकळी। दिवाळीची तयारी रातभर नरकासुराक नाचोवन फातोडेर दिवाळी। इलेक्शन इयराक नरकासूर फॉर्मात। मार्केटांनी गर्दी मात म्हारगायेंत थंड जाम। आमदार उमेदवारांच्यो नरकासूर दिवाळी पॅकेजी। आनी दिवाळेक अयोध्येंत लाखांनी दिव्यांचो झगमगाट। 12 लाख दिव्याच्या झगमगाटान रामनगरी लखलखली। ड्रोना वरवीं मळबांत रामायणाचे 3D प्रोजेक्शन। अयोध्येची दिवाळी। आप आमच्या बजेटांतल्यो स्किमी घेवन आपल्यो म्हणटात। तीर्थयात्रा गॅरंटी तातूंतलीच। आमी ती जाहीर केल्ली तेच कॉपी मास्टर म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो दावो। तेवटेन बीजेपी मोगोची सोयरीक चल्ल्या। माविन म्हणटा युती जाय। मोगोचो आदलो आमदार पावसकार म्हणटा मोगो बरोबर नाका। बीजेपीच्यो अटी मान्य तांणी युतीक येवचें। दिल्लीचो सीएम अरविंद केजरीवालान गोंयांत येवन गोंयकारांक फुकट तीर्थयात्रेची घोशणा केल्ली ती मुख्यमंत्री सावंताक कोंत्र गेली। आम आदमी पार्टीची तीर्थयात्रा स्कीम खंय गोंय सरकाराचीच। तुमकां कदाचित आमी बजेटात प्रॉमिस केल्लें म्हाजी स्किमूय तयार जाली। त्यांनी बजेटांतली म्हाजी स्कीम पयल्यान सांगलें ऑलरेडी नोटिफाय जावन आयली सुद्दां स्कीम। फक्त इतके जातीची आमी तेजें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सुरूय जाल्लें आहा। कोणाक तीर्थयात्रेक वचूंक जाय आसा तोच आमच्यो कॉपी करता आनी सांगता ताका संवय जाल्ली आसा। ही इज अ कॉपी मास्टर म्हणून तुमकां म्हटलें म्हाजे बजेटाचे बुकलेट काडून पळयात आनी स्किमूय ऑलरेडी नोटिफाय जाली। मोगो बरोबर युतीचेर बीजेपीतूच मंत्र्यांचे नाका जाय। सर्वांकडे बोललो युतीची तशी गरज नाही। मोगो बरोबर युतीची गरज नाही। ते मगोवरतीच आम्ही आणि कोणाकडे म्हणजे बाकीचे काय असते आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे आम्ही जे समविचारी पक्ष आहे गोव्याचे त्यांनी आमच्या भारतीय जनता पार्टी युती करू शकता पण त्यांचं कंडिशन घेऊन नाही। आमचं भारतीय जनता पार्टीचं कंडिशन घेऊन त्याने युती करायची कोणी पण। हांवें कितें सांगलां की म्हाका जाय म्हणलें पार्टीचे उदील आहा ते निर्णय योग्य वेळार घेतले न्हू। मजगती मुख्यमंत्री पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक बशिल्ल्या टिचरांक वचून मेळ्ळो। मागण्यांचेर दिवाळी उपरांत उलोवया म्हण सांगून सध्या तांकां आंदोलन फाटीं घेवंक लायलां। कायद्या जो आहा पळय न्ही त्या कायद्यान केल्ल्या। ओके थँक्यू। जावपाक शकना सीएम ते आमी उलया मागीर सद्या ऑर्डर दी आयटी आमी डिस्कस करी बरें घेता ना पूण आमचे जे पोटाचे आसा ते करा अशें म्हणून आमचे प्रत्येक वेळा मागणे आसले ते अजून पर्यंत जावना। आतां आयज आमी टेम्पररी हो जो स्ट्रायक आसा तो टेम्पररी दिवाळीच्या सणाक लागून आमी सस्पेंड करता। तेजे ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पणजेचोच उमेदवार जाय। ताळगांवकारांक चान्स दिवन पळयले। उत्पल पर्रीकार काँग्रेसीचे तिकेटीर वेंचणूक लढयता जाल्यार हांव फाटीं सरतां। मळ्यांतलो आदलो नगरसेवक मिनीन डी क्रुजाचो पणजे काँग्रेस तिकेटीचो दावो। पणजे महापालिका जायत सावन खंय त्रास सुरू जाला। टॅक्स वाडला। येणावळ वता ताळगांवां। पणजे आशिल्ली तशी नगरपालिका करपाची। की आय एम वन ऑफ द एस्पिरंट्स फॉर द काँग्रेस टिकेट इन पेंजीम आनी जेन्ना म्हाका रिस्पॉन्स मेळ्ळो ते हिसपान सगळे म्हाका म्हणूंक लागले गो हेड दिना जाय जाल्यार इट्स अ पार्टीज डिसिजन। हांव ना इंडिपेंडंट हांव कसोच वयचो ना बट म्हाकाय पार्टीन सांगलां आय हॅव अ बेटर चान्सीस म्हणून। आमी पळयलें दिवन तालिगांवच्या लोकांक
पुरो आनी नाका. उत्पल पर्रेकाराक तो टिकेट मेळो जाल्यार आय वील बी द फर्स्ट पर्सन टू बी हॅपी. पूण कितें आसा, इतलीं वर्सां भाईन तर ताका केन्नाच आडूंक नासलेलो हितून ग्रावंडान. आतां तेजें डिसिजन, ही वॉन्ट्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, वीच आय रिस्पेक्ट आनी आय हायली एप्रिशिएट. बट आय विल टेल यू वन मोर थिंग इन एडिशन, ताका मेळत जाल्यार इफ ही कम्स टू काँग्रेस and if says I want to contest on Congress ticket, I will be the first person to get out from here and give a way for him. पणजे महापालिका जायत सावन खंय त्रास वाडला, टॅक्स वाडला, CCPचो चडसो पयसो खंय ताळगांवां मोडटा. म्युनिसिपालिटी मर्ज जालेली CCPन, दॅट वॉज इन द इयर, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, 2004 कितें, तेन्नाच्यान हे सगळो प्रॉब्लेम आमकां जावंक लागलो. आमचे टॅक्सीस वाडले, तालिगांव मर्ज करतकूच आमचो एक्सपेंडिचर खूब वाडलो. प्रत्येक आमचो फंड जाता तो ते सायडींतल्यान चड यूज जावंक लागलो. म्हाजे हेजे प्रमाणे आमी ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आहा ते परत म्युनिसिपालिटीन हाडूंक जाय. इलेक्शन आमकां जाल्ली ते प्रमाणे आमकां पे पार्किंग नाका. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. पणजे फाटल्या 2 वर्सांत जावंक जाय तशी उदरगत जाल्ली ना. राजधानी म्हूण पणजेकार डिजर्व्स बेटर म्हूण पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्ळेकार उलयला. पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पा सकयल चालू आसात ती कामां खंय ताणें सुरू केल्लीं. पक्षान पणजे वेंचणूक लडोवंक सांगल्यार सिद्धार्थ तयार. पणजेन गेल्या 2 वर्सांक प्रोजेक्ट येवं ना. मे बी कोविड आसतलो ऑर वॉट एवर आसतलो, पूण पणजेन जो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आशिल्लो तो जावना. आमची राजधानी मातशें आनीक थोडें लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. पणजेकार डिजर्व्स मच बेटर. स्मार्ट सिटी मधल्या प्रकल्पांचं काय ते रखडून ठेवलेत की नाही? हांवें कितें ते चालू केल्ले, मी जे चालू केले होते म्हणजे स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी, ते काम थोडंफार चालू आहे. जो CCTV कॅमेरा लागतायत, वेस्ट मॅनेजमेंट त्याच्यावर LNTला जे काही कॉन्ट्रॅक्ट दिलं होतं, ते 10 वॉल पार्किंग, वेस्ट मॅनेजमेंट, CCTV, वायफाय, हे सगळं काम चालू आहे. मिरामार ब्युटिफिकेशन जे मी चालू केलं होतं ते काम चालू आहे. मला स्मार्ट सिटी अंडर झालं ते सगळं तुम्ही चालू केलं म्हणता. नवीन काय येऊ ना, नवे काहीच जाऊ ना. तुम्ही सांगपाक जाय मरे, हांव म्हणलें म्हणून जायना. ते इट इज ऑन रेकॉर्ड न्ही. दिवाळीची तयारी. रातभर नरकासुराक नाचोवन फातोडेर लासून अभ्यंग स्नानान दिवाळी. कोविडाची परिस्थिती निवळिल्ल्यान अंदू नरकासुराच्यो सर्ती. इलेक्शन इयराक नरकासुरूय नेटार. रातभर नाक्यार लावडस्पीकर लावन धुडगूस. लोकांची मार्केटांनी गर्दी. मात म्हारगाय वाडिल्ल्यान बाजारकार म्हणटा धंदो वर्सा भशेन ना. आमदार उमेदवारांच्यो नरकासूर आनी दिवाळी पॅकेजी क्लब आनी घरांनी पावल्यो. सांजे मेरेन दिवाळेचे तयारेक लोकांची बाजारान गर्दी. कोण फोव आमाडे, कोण आकाश दिवे, कोण पणट्यांक वाणपण करता. धंदो सामको जाम म्हण बाजारकारांचे काकू. तातूंत आमदार मंत्री आनी उमेदवारांच्यो घराघरांनी फोव आनी उठण्याच्यो पॅकेजी सुद्दां पावल्यो. फोवांची रेट कशी कितें आहा? फोवांची रेट आहा सध्या 70 रुपया किलो आहा. गांवठी फोव 70, धव्या फोव आहा 60 रुपया, उलयल्ले फोव आहा 100 रुपया. गिरायक कशें कितें? गिरायक व्हडलें जोर सन ना, गिरायक कमी आहा. ह्या लोकांनी सगळ्यांनी वाटल्या फोव न्ही, मंत्र्यांनी दिसून घराघरांनी. आमकां गिरायक मातशें मार बांदला. आनी हेंच्यानी हे स्टॉल बसून घातल्यात खाणांक, हेका तेका आमकां गिरायक बसून कांय ना. आनी म्हाका सांग, फाटल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा पॅन्डेमिकाचो कितें इफेक्ट जालो तुका? खूब इफेक्ट आसा. मिनिमम 70-80%. आमी सुद्दां वेपार मागयता. आमची लिमिटेड मागलेला, कित्याक लास्ट टायम सुद्दां लोकांक खूब हें जालेलें, ताका लागून आमी खूब लिमिटेड केलेलो धंदो. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा? लोक येता? लोक खूब कमी आसा, कित्याक मातशें पोजिशन सामकें ना, ताका लागून लोकूय फाटी फुडें जाता. आनी आतां जवळ कितें बाजार सोडून भायर सगळे शॉपिंग, सगळे खंय बिल्डिंग बांदता ते शॉपां आसा. लोक जे भायर मेळटा ते घेता, हांगा बाजारांत कोण येना. कित्याक ह्या म्हारगायेक लागून हरशांनी कांयच न्ही. म्हटल्यार तशें आसून आमी कितें सण आसा पळय ते बरे भशेन करता देवाक स्मरून. कित्याक देवानूच आमकां हें सगळें दिलां न्ही, सण दिल्या.
कितलेय चायनीज आकाशदिवे येवं जांकां कला संस्कृतीची जाण आसा तो खंय हातान केल्लो लोकल आकाशदिवोच घरा व्हरता. आकाशदिवे करप 500 आमी करता आनी ते आमचे सगळे खपता कित्याक आमचे घरचे म्हणून सगळे अशे हेजे व्हरतात आमचो एकूय उरना. रेट कशी कितें तुमी? रेट आमची धाकटी सायज ती 300 आनी व्हडली हा 500. आनी कितें करतात? आनी नरकासूर करता, नरकासूर करता चडो ते विकता मागीर नरकासूर आनी काय तरी लोकांचेर डिपेंड आहा न्हू. थोड्यांक कोण चायना प्रोडक्ट सवाय ते ताका वयता. की आमच्या ताका मातसो हातीन काम केलां त्या वस्तू तो कोणाक कामाची हे कलेच्या किंमत आहा पळय तो म्हणटलो ओके म्हणटा आनी व्हरता. न्ही आतां रेट कितें आहा तुमची? रेट सद्या सायजी प्रमाणे आहा. धाकटो तो 300 रुपयान स्टार्ट. मागीर दुसरो पेपर आहा दुसऱ्या क्वॉलिटीचे पेपर आहा तेजी रेट मातशी डिफरंट आहा. गुंतवण केला पेपराची स्ट्रिप्स करून गुंतवण केला. हेची कितें रेट? रेट आसा 900. गिरायक जाता? आसा गिरायक आसा स्लो आसा सद्या म्हणून आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारत बायोटेकाचे कोव्हॅक्सिन कोविड वाशिनाक निमाणे WHOन मान्यताय दिली. हे वाशीन इमर्जन्सी खातीर वापरूंक मान्यताय दिल्या. आतां कोव्हॅक्सिन घेतिल्ल्यांनी खंयच्याय देशांत वचूं येता आनी संवसारांतलो खंयचोय देश हें वाशीन लोकांक दिवंक शकता. WHOन मान्यताय दिल्लें कोव्हॅक्सिन 8वें वाशीन. WHOचे तंत्रज्ञ गटान सगल्यो बाजू तपासून कोव्हॅक्सिनाक इमर्जन्सी बावटो दाखयलो. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. खंयचेंय काम तडीक लागल्या शिवाय करूंक जाय म्हूण ताकतिकेन उक्तावण करूंक जायना. फातोड्डेचो आमदार विजय उलयला. मडगांव SGPDA कडल्या बायोमिथेनेशन प्लांटाचें उक्तावण जालें. ते वेळार विजयाचो मुख्यमंत्र्याक कामां पुराय जायनासतना उक्तावण करता म्हूण थोमणो. दिगंबर कामतीचे पालिकेक लोकांची कामां फायली आडाव नाकात म्हूण शिटकावणी. हाजे पयलीं हें इस्टॅब्लीश केन्नाच जावंक ना. सालिगांव प्लांट चलता तो पसून हायब्रिडूच पद्दतीन चलता. एक फायनल बायोमिथेनेशन ऑफ फ्युचर कित्याक आमचे कडेन जागो ना. गोंय म्हणटा तें ल्हान आनी अशें शेकड्यांनी एकर कोणाक दिवपाक गार्बेज हें करपाक जावंक शकचें ना. म्हणून धाकट्या जाग्यार गार्बेज जनरेट जाता ती ट्रीट करप आनी ती ताकतीक करप ना. आमचो मुखेलमंत्रीक ताकतीक पडल्या एक 1 लेन तो ब्रिजाची इनॉग्रेट करपाक 19 डिसेंबर मेरेन इनॉग्रेट जातलो. थंय ब्रीज जावंकूच ना. इनॉग्रेट करूंक सोदता तशें आमी ताकतिकेन हांगा कांयच इनॉग्रेशन करपाची गरज ना. आमकां लोकां कडल्यान बारीक बारीक कामां कंस्ट्रक्शन लायसन्स ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आनी कितें हाका टायम बाउंड सर्वीस दियात. हांव चीफ ऑफिसराकय सांगता आनी नवो म्युनिसिपल इंजिनियर आसा ताकाय सांगता टायम बाउंड सर्वीस. फायल एक म्हयनो देड म्हयनो पेंडींग दवरूं नाका. आमी PDN सुद्दां झगडटात फायल पेंडींग उरली जाल्यार. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांवें 1-2-3 कडेन ड्रॉवर फोडून फायली भायर काडल्या. कोण फायली भितर दवरतालो आनी लिवेर वतालो 15-15 दीस. लोकांची कामां कोण लिवेर गेलो कोण दुयेंत आसा म्हणून उरपाक शकना हें लक्षांत दवरा. नाल्यार आमकां पडचें पडटलें मागीर मदीं. तुमी अश्योच कंप्लेनी आमचे कडेन येवपाक लागल्यो जाल्यार.
दवरले रुमडा म्हळ्यार पाकिस्तान जिंदाबाद प्रकरणा उपरांत दिवाळेक कसलोच बरो वायट प्रकार घडचो न्ही म्हूण दक्षिण गोंय आनी मडगांव पुलिसेन खबरदारी म्हूण पावलां उखल्ल्यांत. कोणेय कसलोय वाद केल्यार कारवायेची शिटकावणी. सगळ्या समाजाच्या फुडाऱ्यांक मशिदीच्या लोकांक आपोवन पुलिसेन मिटींग घेतली. बीजेपीचे फुडारी आशिल्ले. आनी गोंयांत जे आसा एक वातावरण जे आसा इतली वर्सां जाली बरेपणान जे आसा वातावरण चलयता. आमची जी जामा मस्जिद आसा पयर थंय एक इन्सिडंट जालो. तो इन्सिडंट आमचे सारके तेजो आमी निश्चित करता की असलो इन्सिडंट लायफान केन्नाच आमी धाकल्याच्यान व्हडले जाले आनी असलो जो आसा इन्सिडंट केन्नाच पळोवना. म्हाका दिसता ते सगळ्यांक आपोवन तांचे कडेन बरो डायलॉग्स तांणी हें केल्लो आसा. वेगळे वेगळे समाजाचे वेगळे वेगळे ऑर्गनायझेशनाचे लोक आसात आनी म्हाका दिसता पुलिसेन आपयल्ले डायरेक्ट. प्रत्येकाचे तांणी मत जाणून घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. And I want to reassure people that effective steps have been taken to ensure that peace and harmony is maintained in the area. We are taking other measures and steps also to ensure that unsocial elements should not be able to create any kind of nuisance in the area, and we will make sure that no untoward incident happens in the area. दिवाळी तेकली सण परबेक पसून उदक ना म्हूण शापोरा कायसू वाठारांतल्या बायलांची उदका पुरवण खात्याचे नांवान शबय. कितलो तेंपूच जालो ह्या वाठारांत उदक ना. इतलो तेंप वगी रावली. आतां उठ सूट आंदोलनां आनी मोर्चा काडची ना. उदक ना जाल्यार मत ना म्हूण बायलांची शिटकावणी. हो चांगले 7:30 घेताले आता 9 जाली 10 जाली तरी पाणी येना. रातच्या 2 पाणी येयच ना. रातच्या 2 पाणी कोणाक सोडटा. बिल केन्ना भरून घेता रातचे का सकाळचे. हा डेलीच तशें उठ जाल्यार उदकूच आसा ना. च्या करतले नाल्यार कितें ना टॉयलेटीक वयतले ना. कितको तेंप जालो आज 4.5 वर्सां जाली. 1 आनी 2 दिसाची न्हू खबर. आमदाराकडे आमी सगळे कडेन आता कोविडान सुद्दां तेणे आमदारान आमकां पळोवंक सुद्दां ना. हांव एक सांगूंक सोदता जर हांगा उदीक येयना जाल्यार आमी अशेंच मरचे. तेका कांय प्रोविजन करप ना. आमी आड्डाता उदीक येयना म्हणून तेन्ना तेंच्या कानार हें पडना जाल्यार तेंकां दिसना बाबा की हांगा येवन ही आड्डाता जाल्यार कितें तरी प्रोविजन करून तेंकां दिवपाचें. नेक्स्ट टायम आमी हांगा वोटिंगेक येतले म्हणून. टायनींग जो कोण आसा पळय तेका पयलीं ब्लेम करता हांव. तेका दिसना कितलीं वर्सां म्हणून आमी बायलांनी वचपाचें प्रत्येक फावटी वचपाचें. कारण कितें आनी सरकाराक हेजो फायदो जायना काय ह्या एरियेचो आमच्या. ही कसली लायन इन्कम येता सरकाराक. ह्या लायनीचो इन्कम भरपूर येता. भरपूर फायदो आसा. आनी एक तुमी सांगा एक सांगता हांव हांगा जर उदीक येयना आनी आमकां जर तेंच्यांनी मरपाक सोडलें जाल्यार डिक्लेअर करा ह्या एरियेन वोटींग जावचें ना. वोटींग घेवप ना. उदीक आमी पळयता कशें जगोंक जाय तें. जगपाचें कशें वाडोवंक जाय कितें करूंक जाय तें आमी पळयता. प्रत्येक फावटी आमी हे आंदोलनां मोर्चा करची ना. आमी मनशां न्हू. पायपलायन चेंज करची आनी आमची जी बाद्यान आनी बंदिराक जी पायपलायन आहा ती सेपरेटूच आमकां दिवची अशें लेटर केल्लें हेका चीफ एक्झिक्युटीव इंजिनियर. सो आजून पासून काय तो प्रोसेस जाल्लो ना. मार्चान आमी गेल्ले पळय आनी जाता इतके बेगीन जर ती पायपलायन चेंज जाता न्हू जाल्यार आमकां बरें पडटलें. दिवाळी हो दिव्यांचो उत्सव. नरकासूर दहना बरोबर तरणाट्यांनी दिवे पेटोवन दिवाळी मनोवंक जाय. एक्टीव म्हापसा सिटीजन्स असोसिएशनाचो उलो. असोसिएशनान म्हापशेकारां खातीर फ्री LED बल्ब आनी इको फ्रेंडली दिवे वाटले. भगवान श्रीकृष्णान नरकासुराचो वध केलो म्हणून आमी दिवाळी ही परब मनयतात. आयच्या तरणाट्यांनी नरकासुराचे दहन अवश्य करचें पूण आकाशदिवे तशेंच पणट्यो पेटोवनूय दिवाळी ही परब मनोवची. ह्याच निमतान आमी एनर्जी सेव्हिंग लॅम्प तशेंच इको फ्रेंडली पणट्यो हांचें म्हापशान वांटप केल्लें. ह्या आमच्या उपक्रमाक म्हापशेकारांनी बरो प्रतिसाद दिला. म्हारगाय तेंगशेर पावल्या. सरकार कांयच करिना म्हूण काँग्रेसीन म्हापशें नरक चतुर्दशीक म्हारगाय सूर रॅली काडली. म्हारगाय सुराची प्रतिमा करून म्हापशांत ताची बैलगाडयेन मिरवणूक काडली. रॅलीक काँग्रेसीचे मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते आशिल्ले. पेट्रोल डिझेल गॅस कांदे टोमाट भाज्यांचे रेटीचेर सरकाराचो खंय मात्तय कंट्रोल ना.
म्हारगाय सुरा पेट्रोल डिझेल सवाय करा. ह्या प्रत्येक नरकासुराक मारपाची जबाबदारी ही गोंय राज्याच्या प्रत्येक नागरिकाची आसा आणि प्रत्येक गोंयकाराच्या नागरिकाच्या वतीन काँग्रेस पक्ष सक्षम आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हे सगळे नरकासूर फेब्रुवारी मेरेन आमी काबार करतले. मारगाय सूर आज आमी हेचे दहन करता. ह्या मारगाय सुरा बरोबर हे आता येणाऱ्या वेंचणुकेक 2022 जी इलेक्शन जातले ह्या भाजपाचे दहन करपाची गरज आसा. मुरगांव वाठारांत दिसपट्ट्या लोकांक उदकाचे त्रास. आतां ताचेर कायमचो उपाय म्हूण आमदार मिलिंदान 2 बुस्टर पंप बसोवपाचें थारायलां. 20-21 नोव्हेंबर मेरेन बुस्टर पंप बसयतले. ह्या फुडें खंय लोकांक उदकाचे त्रास जावचे ना. हांव गांवांत आक्षीचें ना 1972 काज जालें म्हाजें आनी आमकां एक त्रास पडटाले उदका इतले. आमी जपानीज पडना ती बाय आहा तिसून उदक हाडटाली हौशांनी नाजाल्यार बिल्डिंगा 4th फ्लोर एमपीटी काम करता तांकोड मागोन इतले त्रास काडले उदकाक. आज त्रास जाताय. आज त्रास सर येयलेले आमकां उदकाक आनी हॅपी सारकें आनी हांव सगळें सांगता मिलीन सर येयलेले आमी उदकाक त्रास ना. ते सोल्युशन म्हणजे एक बुस्टर पंप आसलो जायकाचे प्रोजेक्ट कंप्लीट जायला उपरांत आनी जायत येयलो जालो जाल्यार लास्ट आमी थंय त्या जायकाच्या प्रोजेक्टा प्रमाणे आमच्या सड्यार पंपींग करपाक आमी आनी 2 बुस्टर पंप प्रपोज केल्ले. 2 बुस्टर पंपाचे येता त्या 20 तारीख पर्यंत आमी इनॉग्रेशन करपाची तयारी आहा. आत्ता हांव त्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या कडेन आनी जायकाच्या मनशा कडेन उलयलां. थोडे पेंटींग आनी बुस्टर रिपेरिंगाक लागून क्रेन बसोवपाचे आहा ते 2च कामां उरल्यात. आनी थोडे क्लियरन्स फ्रॉम MRT डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तेंचे इन्स्पेक्शन आसता ते जालें की बाय 15th or 20th ऑफ दीस मंथ आमी ते 2 बुस्टर पंप चालू करपाच्या पोजिशनार. जेचे करून आमी 3 पंप वांगडा चालू करून हांगासर तितलें उदक घेवपाची आमची कॅपॅसिटी ना स्टोरींग कॅपॅसिटी. पूण हे 2 स्टँड बाय पंप एक आसा आनी 2 स्टँड बाय. कारण खूबदां अशें जालां की एकच पंप आसलेलो जर तो पिड्यार जालो जाल्यार ते रिपेर जायसर आमकां सड्यार त्रास जाता. म्हणून आमी 2 स्टँड बाय पंप आसा. म्हणजे ऑलटुगेदर आमचे कडेन ह्या 20 तारखेच्या इनॉग्रेशन जर सांगलेल्या टायमार जालें म्हणजे त्या डिपार्टमेंटान सांगल्या प्रमाणे तुमकां डेट दिता 1-2 दीस वयर सकयल जाय. तें जालें जाल्यार 20 तारखेच्यान हांगा आमच्या सड्या खातीर बूस्ट करपाक बुस्टर पंप हे 3 आसतले आमचे कडेन. मुरगांव हिंदू समाजान वास्को खारीवाड्यार हिंदू मसणभुंयेचें नविनीकरणाचें काम केलां. इतलीं वर्सां बारीक सारीक काम नाना बांदेकार करतालो. मात हे खेप मुरगांव हिंदू समाजान 10.5 लाख मोडून स्मशानभुमी सारकी केल्या. वादळांत खंय स्मशानभुमीचें बरेंच लुकसाण जाल्लें. हाजे पयलीं जे सगळे खर्च जाताले बारीक बारीक ते NRB थ्रू नानाबाबूच करतालो. 1-2-3 लाख पर्यंत नानाबाबानूच केले. हो मेजर खर्च आशिल्ल्या कारणान 10.5 लाख रुपयाचो हो एस्टिमेट आसा आनी तो मुरगांव हिंदू समाजा मार्फत आमी फारीक केला. हो सगळो हातून सगळे टोटली स्ट्रक्चर न्यू आसा. पत्रे नवे घाल्या एडिशनल थोडी स्ट्रक्चर्स केल्या. सो ही सगळे स्ट्रक्चर नवे आशिल्ल्या कारणान आमच्या दर्याचे लागीं आशिल्ल्या कारणान ताची जंग ताका लोकडी लागता आनी ते फास्ट हें जाता. सो बरो पेंट वापरून बरें पेंटींग करून बरे ट्रसीस घालून वेवस्थीत हें करून आज तो आसा ते स्पॉटार तशें आसा वेवस्थीत. स्मशानभूमीचे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की वादळ जालें आनी वादळा नंतर ते पत्रे सगळे उडोवन गेले. पत्रे उडोवन गेल्या नंतर केन्ना केन्ना खंयसर तरी थंय स्मशानभूमीन अंतिम संस्कार जाता. जाल्यार अंतिम संस्कार जाताना जी बॉडी घेवन येता प्रेत घेवन येता जाल्यार तेंचे कोण नातेवाईक येता जावं हेज्या बरोबर प्रेता बरोबर लोक येता जाल्यार ते अंतिम संस्कार जाताना सगळे पावस पडोवन थंय बरोबर नासले कंडिशन. जाल्यार एक नोबल कॉज म्हणून नानाबाब बांदेकरान एक आव्हान केलें की खुबशा आमच्या वास्कोच्या बऱ्या मागणी कडेन आव्हान केलें की स्मशानभूमी ती आमी बांदून घेवया म्हणून. आनी स्मशानभूमीक जायत्या लोकांनी मदत केली जाल्यार तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. जाल्यार नानाबाब आमचे अशे अध्यक्ष जावन हा की तेंच्यांनी देवळां बांदली. खुबशे राजकीय क्षेत्रांत कला क्रीडा सगळ्या क्षेत्रांत तेंचें योगदान आहा. जाल्यार तेंचे अशें म्हणणें आहा की मनीस जगतना बऱ्या भाशेन जगता जाल्यार तो मेल्या नंतरूय तेजो अंतिम संस्कार बऱ्या भाशेन जावचो.
जाल्यार आमी केन्नाय बरयता ओम शांती म्हणून अंतिम संस्कार तेज्या आत्माक शांती पावची म्हणून. जाल्यार जेचे बऱ्या भशेन अंतिम संस्कार जालो जाल्यार ते आमी हिंदू समाज ताका प्रयत्न करता नाना बाबाच्या नेतृत्वा खाली. नुस्तेमार त्रास काडून पोट भरतात, कशे बशे पयशे एकठांय करून व्हड्यांक मोटर लायतात. पूण आयिल्ले दिसा मोटर चोरपाक लागल्यात म्हूण मोरजी तेम वाड्यावयल्या नुस्तेमारांक तिडक. त्या वाठारांत लायटीचे खांबे नाशिल्ल्यान खंय चोरांचें फावता. नुस्तेमारी खात्यान कितें तरी उपाय काडचो म्हूण मागणी. शर्मानाची एक गोष्ट कशी आसा, आयज ते मिशिनां लावन नुस्तें मारूंक वयतात. पयले जाणटे ताणून वयताले, ते आतां ते मनीस कोण नात आनी हिंगा चोरयो जातात ते मोडे. आनी तो एक फोकस आसा तो त्याच एरियेक तो एक्वायर जाता. हिंगा आमी मागणी करता तुमचे कडेन फिशरी कडेन की आनी एक आमकां ह्या पॉयंटाचेर एक फोकस जाय. कित्याक हांवें नुस्तेकारांनी व्हडी तेकयली, ते मिशीन लावन गेले, ते घरा वयतात आनी फाटल्यान ते चोरूंक येतात. ह्या आयज गोंयान असो खूब इश्यू जाता. ही केस कोणें अटेंड करूंक जाय. ही जे पळय आमच्या मेन फिशरीचे तेंच्यांनी पयलीं ती इन्क्वायरी करून घेवंक जाय. आयज नुस्त्याक वयतले, फाल्यां तर ते येतात जाल्यार सकाळी तेंचे मिशनूच आसना. चोरयो म्हणटा त्यो हिची करूंक चोरयो म्हणल्यार तेंच्या पोटाचेर तुमी पावत असो धरनाका. पेडणे मोगोचे प्रवीण आल्लेकारा बरोबर ताचे घरकान्नींनी लोकां खातीर वावरूंक सुरवात केल्या. बायलां सबलीकरणा खातीर म्हणटी वावुरता. कोरगांव महिला मंडळाचे दिवाळी एक्झिबिशन कम सेलाक वचून तिणें बायलां गटांक गिरायक घालेंच बरोबर अर्थीक आदार दिवन तांकां उतरांचो नेटय दिलो. आमी स्टॉलां घातली, ते स्टॉल पळोवपाक आर्लेकर सरांचे मिसेसीन मुद्दाम भेट दिली आनी त्या स्टॉलांक हेल्प केली. त्याच्यात ते राजकारण न्हू, आमचे हेल्प करना. आतां आर्लेकर सरांची मिसेस आयली, तेणी आमच्या बायलांची स्टॉलां पयली, तांकां कितें तरी हेल्प केली. अशीच सगळ्यांनी हेल्प करपाचें आनी आमच्या बायलांक वयर काडपाचें आनी बायलांनी अशीच स्टॉलां घालून आपले सुद्दां स्वावलंबन आपल्या पांयार उबे रावन कितें तरी मेळपाचें. मॅडमीन तेंच्यांनी अचानक आफयली तरी आसतना मॅडमीन ना म्हणूंक ना. मॅडम येयली, विजीट केली, शॉपिंग करुनाय वयल्यान स्टॉलां घातली, तांकां कार्डान कितें तरी तांकां दिवाळीचे हेल्प म्हणून दिला. म्हणून हांव कितें म्हणटा, उलयला म्हणून जायना. जो असो गरिबांक ज्या बायलांक मदत करता, हेल्प करता, तोच खरो आपलो आसता. म्हणून हे बायलांनी आमी आसात त्या बायलांनी आयकपाचे आनी फुडें जो विडवो पळयता आनी हे जे कोणी विडवो आयकतले तेंच्यांनी इतके उगडास धरपीचे. जो उलयता पळय तांकां फुलो नाका तुमी. जो खरो बायलांक हेल्प करता पळय तो अचानक सुद्दां सांगले न्हू तरी येतात आनी अशें विजीट करतात आनी तांकां कितें तरी दिवाळेचें अशें कितें तरी दितात. आयज हांव कोरगांव गांवांत येयल्लें आसा आनी हांगासरल्या बायलांनी आयज स्वता तयार केल्ले फराळ हांगासर विक्रीक दवरलेले आसा. आनी अशा बायलांक आमी सदांच फुडें काडपाक जाय आनी तांकां स्वावलंबी करपाक जाय. जर तर एक महिला स्वावलंबी जाली जाल्यार आख्खें कुटुंब स्वावलंबी जाता. जर तर येत्या निवडणुकीक जर तर म्हाज्या घरकाराक श्री प्रवीण आल्लेकाराक जर निवडून हाडलो जाल्यार असोच आमी सहकार हांगासरल्या महिलांक दितली. कसलें शिक्षण घेवपाचें आनी शिकले उपरांत कितें करपाचें ताचो विचार प्रत्येक भुरग्यान आनी ताच्या पालकांनी करपाक जाय म्हूण उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार उलयला. राज्य विज्ञान आनी तंत्रज्ञान स्कॉलरशीप आनी मार्गदर्शन कार्यावळी सकयल ताणें केप्यां भुरग्यांचो भोवमान केलो. शिक्षणा भितर शिकले, खंय तरी डिग्री हासील केली, पूण 10वी जालो, 12वी जालो, ग्रॅज्युएट जालो, पोस्ट ग्रॅज्युएट जालो, इतले पुरते मर्यादित. तर तुमी योग्य दिशा कशी घेवपाक जाय जेणे करून तुमी शिक्षण जाले उपरांत तुमचें भवितव्य जो आसा, फ्युचर जो आसा, ते फ्युचर तुमी खंयच्या फिल्डांत तुमी वचत जाल्यार उजवत जातलो हे अशें सगळे विचार घेवन ही संस्था आमच्या फुडें आयिल्ली आसा. आनी हो टायम मागीर चिंतून फायदो ना. जेन्ना आमी आतां जेन्ना तेंप जाता आमी दिशा ठरयतात आमकां कितें घेतलें, आमी खंय वतले, आर्ट्स घेतले, कॉमर्स घेतले, घेतले, सायन्स घेतले. पूण अर्दे भुरग्यांचे अशें आसता, पॅरंट्सांचे अशें आसता, पॅरंट्स सगळे आमचे ग्रामीण भागाचे सगळेच नॉलेज आसता, सगळे शिक्षीत आसता अशें ना. तांकां दिसता की भुरगीं
काही क्वालिफाईड आमचे पेरंट्स असतात ते काय आपले चलयतात. काही आमचे ग्रामीण भागांत पयिल्ले आसात जे आमचे शिकलेले पेरंट्स असतात त्यांना भुरगीं चलयतात 10वी जाली पूण आपण कितें करपाक जाय आनी ताका दिसता तर आपण 12वी करपाक जाय आपल्याक कशें मातशें 15वी जावपाक जाय ग्रॅज्युएट जावपाक जाय इतले पुरतीच काही जाण घाली आसता. दिवाळेक अयोध्येंत लाखांनी दिव्यांचो झगमगाट. राम मंदिराच्या वाठारांत 9 लाख जाल्यार अयोध्येंत हेर सुवातींनी 3 लाख मेळून 12 लाख दिव्यांच्या झगमगाटान रामनगरी लखलखली. ड्रोना वरवीं मळबांत रामायणाचें 3D प्रोजेक्शन. हें बुलेटीन सोंपतना अयोध्येंतले दिवाळेची एक झलक. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.